सार मानसेवयल्या शेतकारांनी सुरू केल्ल्या आंदोलन प्रश्नाचेर अजून तरी ठोस निर्णय जावंक ना। दुसरे वटेन प्रलंबित प्रश्न सोडयात हे मागणेचेर शेतकार ठाम आसात। मजगतीं शेतकार सेगीत दुसरे दिसा मेनाची येरादारी बंद आशिल्ली। हे विशीं आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हाजेरीत दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या वांगडा एक जोड बसका जाली। काल 2 दिवसां पयलीं सारमानस ग्रामस्थांनी आमच्या सगळ्यांना म्हणजे सगळ्या वेदांता कंपनीचो ट्रान्सपोर्ट आहा तो हाडयल्लो त्या संदर्भात काम बंद जाल्लें म्हणून आमचे डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग आपयल्ली आयज। ग्रामस्थ आसले भितर, तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले, मॅनेजमेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले आनी हांव आसलो, PI आसले आमचे। आनी ह्या मिटिंगेन जे त्रास जे ग्रामस्थांक जाता ते तेंच्यांनी सांगले की रस्त्याचेर धूळ प्रदूशण जाता, मागीर डिपोजिशन जाल्ले आहा मातयेचे, हेका लागून एक्सिडंट जाता, हे सगळे विशय आहा ते एड्रेस करपाक लागून म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरान सगळें आयकून घेतलेलें आहा आनी आमच्या तर्फे आमी ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा की जे हे इश्यूज आहा जे लोकांक त्रास जाता हे त्रास कमी करपाक लागून कंपनीन ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवचें। फॉर एग्जाम्पल जे एनवायरमेंटल इश्यू जे आहा, धूळ जाता, उदक जे जास्त हे जाल्लें आसता त्यामुळे जे लोकांक त्रास जाता हे पूर्णतः बंद करता। खूप तेच झालं, आता 19 महिने आहे, त्याच्या पहिलीपासून आम्ही तुमच्याकडे अजून पासून अजय बाब आम्ही लढत आहा तुमच्याकडे, तुमकां न्याय कसो मेळटलो हो आमी मार्ग काडीत आहा। पूण आयज आमचे कडेन अशी मिटींग जाली कलेक्टर, आमकां दिसलें की खंय तरी म्हणटा एक सोल्युशन येतलें आनी आमी सक्सेसफूल जातले सगळे, पूण तशी जाली ना। कलेक्टर जेन्ना सांगता तुमी म्हणटा ते हें करा, बंद करूं नाका, मागीर चालू एक इश्यू आहा, जो इश्यू आहा पळय तो इश्यू थंयच थेयला। तो जर इश्यू सॉल्व जाता जाल्यार मायनींग सुरक्षीत चलतली आसली, पूण तांकां तशें करपाचें ना। ते फक्त आमकां कितें करता, चाल ढकल करता। आनी जी म्हाजी शेत आहा पळय, म्हाजी प्रॉपर्टी शेताची ती हांव दिवंक शकना हांकां, आनी हे म्हाका सांगूंक शकना, आनी कोणाक पावरूय ना। हांव टॅनंट थंय, हांव शेतकारी, गरीब शेतकारी थंय, तुमचें आयकूंक आमी हांगा पडोंक ना, बसोंक येवंक ना। जे कितें तो सारको तुमी न्याय दिवचो आनी तेजेर कितें तें आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे बेगीनच्या बेगीन। आमी बसतले थंय। 2-1.5 महिन्या पयलीं आमचे निलेश कारबोडकराक आपोवन सगळे डिमांड घेवन सगळे एस्केलेटूय केल्ले, त्याच्या बद्दल तेजे धन्यवाद, तेणे एफर्ट्स घेतले। पूण आतां 1.5 म्हयनो जालो आमदाराच्या लेटराक सुद्दां किंमत ना। म्हणजे हेज्या वयल्यान तुमी चिंता की शेतकारान 19 म्हयने रावचे पडले, आमदाराक जवळ जवळ 1 ते 1.5 म्हयनो रावचो पडलो। पूण अशेंच रावचे का, कितें तरी काडटलो सोल्युशन हेजेर। आतां सगळ्यांनी ठरयलां कितें जाता तें जावं, पुलीस फोर्स ही पळय फाटल्यानूच आसा, सगळ्यांची तयारी आसा, कितें जाल्यार भितर उडयतले भितर उडया म्हणटा ते, पण आमी आमची शेतां सोडचे ना, हो तेंचो निर्णय आतां आसा।